युनिटी मॉल प्रकल्प आणि प्रशासन स्तंभाक विरोध दर्शवपा खातीर चिंबलकरांनी मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतांची भेट घेतली। युनिटी मॉल प्रकल्पाविशीं मुख्यमंत्री आपल्या मतांचेर ठाम आसा। प्रशासन स्तंभ रद्द करपाक शकता, मात ही बसका समाधानकारक जावंक नाशिल्ल्याचें चिंबलकरांनी सांगलें। आमी आमच्या भुमिकेचेर ठाम आसतले अशें थळाव्यांनी सांगिल्लें आसा। युनिटी मॉल प्रकल्प आणि प्रशासन स्तंभ रद्द करपाची मागणी घेवन चिंबलकरांनी मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतांची भेट घेतली। ह्या बसकेक मुख्यमंत्र्यान युनिटी मॉल प्रकल्प रद्द जावचो ना म्हणून स्पष्टपणान सांगून आपली भूमिका स्पष्ट केली। सरकारान ह्या प्रकल्पाचेर आतां मेरेन 25 कोटी रुपया खर्च केल्ल्याचे चिंबलकरांनी सध्या सांगिल्लें आसा। प्रशासन स्तंभ रद्द करपाक शकता असो संदेश मुख्यमंत्र्यान दिल्ल्याचो दावो थळाव्यांनी केला, तरी ही बसका समाधानकारक जावंक नाशिल्ल्याचे थळाव्यांनी सांगला। तशेंच सध्या ह्या चिंबलकार आपल्या भूमिकेचेर ठाम आशिल्ल्याचें तांचें मत आसा। बुधवारा कोलवाची खासा ग्रामसभा जाली। पंचायतीक आयिल्ल्या CZMPचेर थळाव्यांनी तिडक उक्तायत खर निशेध केलेलो आसा। सरकारान खंयचोय निर्णय घेवच्या पयलीं थळाव्यांक विश्वासान घेवपाक जाय। येवजण योग्य रितीन स्पश्ट करपा खातीर थळाव्यांनी चड वेळ आनी तांत्रीक तज्ञांची मागणी केलेली आसा। गोंयांत सध्या CZMPची नोटीसीचो विशय बरोच तापत आसा। चडशा पंचायतींनी ह्या नोटीसींक विरोध केला। फक्त दोन दीस आदी जारी केल्ल्या BDOच्या सुचोवणे प्रमाण कोलवा खासा ग्रामसभा जाली। दर्यादेगेवयल्या वाठार वेवस्थापन येवजणेचो अभ्यास करपा खातीर ही ल्हानशी नोटीस अपूर्ण आसा अशें सांगून गांवकारांनी खर हरकत घेतिल्ली आसा। ह्या येवजणेची स्पश्टताय करपा खातीर उण्यात उणे 60 दीस आनी विभागीय तज्ञांची मागणी थळाव्यांनी केलेली आसा। सरपंच तेरेजा सिल्वान अशें सांगलां। पंचायतीन अधिकृत प्रमाण वाड मागपाचो निर्णय घेतला, कारण CZMP गांवचो फुडार थारायतली मजगतीं थळाव्या लोकांनी सरकार योग्य सल्लो घेनासतना ही प्रक्रिया धांवपळीत घेता असो आरोप केला। भंडारी समाजाच्या समितीची वेंचणूक घेवपाच्या आदेशाक सरकारान पाळो दिवन जी वेंचणुकीची फायल पडून आसा ती फायल बेगीनूच मंजूर करची अशी मागणी तांच्यांनी केलेली आसा। सरकार फक्त भंडारी समाजाचो वापर करून समाजा भितर फूट घालपाचो यत्न करता अशें तांचें म्हणणें। आमचे आनीक पाशयेस पेड्ड्यार करिनासतना सरकारान वेंचणुके विशींचो निर्णय घेवचो अशी मागणी भंडारी समाजाचे फुडारी संजीव नायक हाणें मागणी केल्या। उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण समाजाची नवी वेंचणूक घेवपाचे मागणेक नेट धरीत भंडारी समाजाच्या एका गटान आझाद मैदानाचेर धरणे धरले। ह्या वेळार संजीव नायक, उपेंद्र गांवकार आनी हेर फुडारी ह्या धरण्याक हजर आशिल्ले। कुळे काजरातड नववाडो वाठारांतले 80% शेतकार शेतां पिकयतात। ह्या वाठारांत सुमार 106 शेतकारांची शेतां आसात। शेत लागवडी खातीर उदकाची गरज आसता, देखून सरकारान आमकां कायमचो बंधारो बांदून दिवचो अशी मागणी थळाव्या शेतकाऱ्यांनी केल्या। कुळे पंचायत वाठारांतल्या काजरातड नववाडो वाठारांत 106 शेतकाऱ्यांची शेतां आसा। हातूंतले 80% शेतकार शेतां पिकयतात। शेतांत काम करपा खातीर कामगार मेळना, आनी मेळ्ळे जाल्यार कांय कामगार हे आमकां परवडना अशी परिस्थिती जाल्ल्याचे ह्या वाठारांतल्या शेतकाऱ्यांनी सांगिल्लें आसा। शेत लागवडी खातीर दूधसागर न्हंयचेर ढोल भाग हांगासर बंधारो घालून ह्या शेतकाऱ्यांक उदक हाडटात। जर सरकारान एक कायमचो बंधारो बांदून दिलो जाल्यार आमचो उदकाचो जो प्रश्न आसा तो कायमचो सुटावो जातलो अशें हे शेतकाऱ्यांचें म्हणणें आसा। शेतकी खात्यान हातूंत लक्ष घालून आमची मागणी पुराय करची अशी मागणी थळाव्या शेतकाऱ्यांनी केल्या। गोंयांतल्यो 50% उदकाच्यो पायपलायनी ज्यो आसा त्यो पोरण्यो आशिल्ल्यान उदक चडशा वेळार फुट्टा उदकाची पायपां आनी हे हजारांनी लिटर उदक फुकट वता। सध्या 26% लोकांक 24 वरां उदक मेळटा अशें मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें। पूण फुडल्या 3 म्हयन्यां भितूनच म्हटल्यार एप्रील म्हयन्या मेरेन पिवपाच्या उदकाचो प्रश्न जो आसा तो पयस करतले अशें आश्वासन मंत्री सुभाष फळदेसायान दिलेलें आसा। ह्यो 50% उदकाच्यो पायपलायनी ज्यो आसा त्यो राज्यांत पोरण्यो आशिल्ल्या कारणान त्यो कांय कडेन फुट्टा आनी हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी जाता। त्यो आतां बदलतले। सध्या 26% लोकांक 24 वरां उदक जें मेळटा तें फुडल्या 3 म्हयन्यां भितर म्हटल्यार एप्रील मेरेन हो पिवपाच्या उदकाचो प्रश्न जो आसा तो सुटावो जातलो अशें आश्वासन मंत्री सुभाष फळदेसाय हाणें दिलेलें आसा।
दाबोळे विमानतळाचेर सगळ्यो विमान सेवा चालूच उरतल्यो अशें आश्वासन केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हाणें दिल्ल्याचें येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन सांगलां. ह्या विशीं खोलायेन चर्चा करपा खातीर केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हाणें सगळे स्टेक होल्डर्स आनी नौदळ प्रमुखां वांगडा बसका घेवन हो प्रश्न सुटावो करतलो अशें आश्वासन दिल्ल्याचें मंत्री माविन गुदिनोन सांगलां. फाटल्या कांय दिसां सावन जेन्ना ही विमान सेवा दाबोळे वयल्यान मोपा विमानतळाचेर गेली तेन्नाच्यान लोकांच्या मदीं प्रश्न उप्राशिल्लो की दाबोळे विमानतळा वयली विमान सेवा बंद जातली काय म्हणून आनी दक्षिण गोंयांत जी पर्यटकांची संख्या हाचेर परिणाम जातलो काय असो प्रश्न उप्राशिल्लो. तेन्ना सध्या दाबोळे विमानतळाचेर ज्यो विमान सेवा आसा त्यो सगळ्यो चालू उरतल्यो अशें आश्वासन केंद्रीय संरक्षण मंत्र्यान दिल्ल्याचें येरादारी मंत्री माविन गुदिनो सांगता. दाबोळे मतदारसंघात उदकाच्या पुरवणीचो प्रश्न बेगीनूच सोडयतले आनी नव्यो पायपलायनी आनी जलाशया सयत 12 प्रलंबीत कामांक प्राधान्य दिवन दाबोळे तशेंच मुरगांव उदकाचो प्रश्न बेगीनूच सोडयतले अशें पिवपाच्या उदकाच्या खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय हाणें आश्वासन दिलां. हो प्रश्न उदकाचो जो आसा तो सोडोवपा खातीर बुधवारा दाबोळे हांगासर मंत्री सुभाष फळदेसाय मंत्री माविन गुदिनो हांच्या वांगडा तांच्यांनी बसका घेतली आनी ह्या मुद्द्याचेर उलयता आसतना तांच्यांनी अशें सांगिल्लें आसा की दाबोळे मतदारसंघात उदकाच्या पुरवणीचो प्रश्न बेगीनूच सोडयतले आनी नव्यो पायपलायनी आनी जलाशया सयत 12 प्रलंबीत कामांक प्राधान्य दिवप सध्या चालू आसा आनी ते प्राधान्य दिवन दाबोळे तशेंच मुरगांव उदकाचो प्रश्न बेगीनूच सोडयतले अशें आश्वासन मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिलें. उदकाचो प्रश्न सोडोवपा खातीर बुधवारा दाबोळे हांगासर मंत्री सुभाष फळदेसायान मंत्री माविन गुदिनो वांगडा बसका घेतली. त्या उपरांत ही अशी म्हायती मेळिल्ली आसा. तुयेच्या हॉस्पिटल गोमेको हॉस्पिटलाक बेगोबेग लिंक करून सुरवात करचे जाल्यार आश्वासनां दिवन लोकांची दिशाभूल करची न्हय. ह्या हॉस्पिटल जे आसा ते गोमेको हॉस्पिटलाक लिंक केला अशी लेखी जाप संबंदीत खात्यान 25 जानेवारी मेरेन दिवची अशी मागणी तुवें हॉस्पिटल कृती समितीन केला. मागणी पुराय जावंक ना जाल्यार 28 तारखेसावन परतून आमरण उपोशणाक बसतले अशी शिटकावणी थेट तुवें हॉस्पिटल कृती समितीचे अध्यक्ष निलेश कांदोळकर हाणें दिलेली आसा. 25 जानेवारी मेरेन हो तांच्यांनी वेळ दिलेलो आसा. तुयेचें हॉस्पिटल गोमेका हॉस्पिटलाक बेगोबेग लिंक करून सुरवात करचे नाजाल्यार पोकी आश्वासनां दिवन लोकांची दिशाभूल करची न्हय. हें हॉस्पिटल गोमेको हॉस्पिटलाक लिंक केला अशी लेखी जाप संबंदीत खात्यान 25 जानेवारी मेरेन दिवची अशी मागणी तुवें हॉस्पिटल कृती समितीन केलेली आसा आनी मागणी पुराय जावंक ना जाल्यार 28 तारखेसावन आमरण उपोशणाक बसतले अशी शिटकावणी ह्या वेळार तांच्यांनी दिलेली आसा. म्हापशा नगरपालिकेच्या कामगारांचो वाडयल्लो पगार फाटले 4 म्हयने जाले तरी आजून मेळोंक ना. दिवचले तशेंच मुरगांव ह्या सारकिल्ल्या हेर नगरपालिकांनी तांच्या कामगारांक तांचो पगार टायमार दिला खंय. मात म्हापशा पालिकेन कामगारांक कित्याक आजून पगार दिवंक ना, तांचो पगार आजून कित्याक आडोवन दवरला असो प्रश्न करीत समाज वावुरपी सिद्धेश मोरे हाणें जाप मागिल्ली आसा. म्हापशा नगरपालिकेच्या कामगारांचो वाडयल्लो पगार जो आसा तो फाटले 4 म्हयने जाले तांकां दिवंक ना खंय. तशेंच दिवचल आनी मुरगांव सारकिल्ले हेर नगरपालिकांनी मात्र तांच्या कामगारांक तांचो पगार वेळार दिला. मात म्हापशा नगरपालिकेन अशें कित्याक केलां? म्हापशा नगरपालिकेन कामगारांक आजून पगार वाडयल्लो तो कित्याक दिवंक ना असो प्रश्न करीत समाज वावुरपी सिद्धेश मोरेन जाप मागल्या. दिवचल मालांतल्या मया, सुर्ल, पिळगांव आनी हेर कांय थारावीक वाठारांतली पुर्वजांच्या काळा सावन ही वायगण शेतां करतात. मये वाठारांतल्या हुपळी फोंडाक ही वायगण शेती शेतकाऱ्यांनी तरवो लावणीची कामां हातांत घेतल्यात. ही कामां निमण्या पावण्यार पावल्यात. पावसा खातीर लावणीच्या कामाक कळाव जालो मात अंदू आतां मेरेन हवामान पोशक आसा अशें शेतकाऱ्यांचें म्हणणें आसा. दिवचले वायगण शेतां कसोवपाक सध्या सुरवात जाल्ली ह्या वाठारांत पळोवपाक मेळटा.
मूळ भारतीय वंशाच्यो आणि अमेरिकी अंतराळ संशोधन संस्था नासा खातीर काम करपी अंतराळवीर सुनीता विलियम्स हाणें 27 वर्सांच्या विलक्षण कारकिर्दी उपरांत नासांतल्यान सेवानिवृत्ती घेतल्या. विलियम्स हाणें ISS म्हटल्यारूच आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकाचेर 3 मिशनां पुराय केल्यात. 608 दीस अंतराळांत रावून विलियम्स हाणें 62 वरां 9 अंतरिक्ष भोंवड्यो केल्यो. हालींच अंतरिक्षांतल्यान परतून आयिल्ले सुनीता विलियम्स हांचें निमणें मिशन आव्हानात्मक ह्या मिशनाक ताणें आपलें बरें योगदान दिलें. 60 वर्सां पिरायेची विलियम्स सुरवातीक नौदळांत पायलट आशिल्ली. 27 वर्सांच्या सेवेत तिणें जायत्या उल्लेखनीय मिशनांनी योगदान दिल्लें. भारतीय वंशाची ही अंतराळवीर सुनीता विलियम्स हाणें सध्या नासांतल्यान निवृत्ती घेतलेली आसा. फोंडाकवाडो पर्रांतल्या पोर्तुगीज काळांतलें घर उज्यान नासून काबार जालें. उजो पालोबेदान घडणूक थळाचेर वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो. सुदैवान कसलीच जिवीत हानी जावंक ना. उजो कसो लागलो हाचें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना. मात शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागला आसूं असो अदमास उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी दिलेलो आसा. गोंयांत सध्या जायते कडेन उजो लागपाच्यो घडणुक्यो एक ना एक घडत आसा. फोंडा पर्रा हांगासर एका पोर्तुगीज काळांतल्या ह्या घराक उजो लागलो आनी ह्या उज्याक लागून घरांतले सगळे सामान लासून गोबर जालें. उजो नियंत्रणांत हाडलो. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. उजो कसो लागलो ताचें नेमकें कारण कितें आहा तें कळोंक ना. मात्र शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागिल्ल्याचो अदमास उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी दिलेलो आसा. हे पोर्तुगीज कालीन घर आशिल्ल्या कारणांत हाच्यो वायरी एक तर जुनो जाल्ल्या कारणांत लेगीत उजो लागपाक शकता अशें तांचें म्हणणें आसा. ह्या उज्याक घरांतले सगळे सामान लासून काबार जालें. 4 दिसां सावन बेपत्ता आशिल्लो 14 वर्साचो चलो पंढरपुराक सांपडलो. विठुरायाचें दर्शन घेवपा खातीर पंढरपुराक गेल्लो अशी जाप बेपत्ता आशिल्ल्या चल्यान दिलेली आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण फोंड्या म्हालांत 4 दिसां पयलीं 14 वर्साचो चलो बेपत्ता जाल्ल्याची कागाळ पुलीस स्टेशनांत दाखल केल्ली. उपरांत पुलिसांनी सोद घेवपाक सुरू केली. तेन्ना हो भुरगो पंढरपुराक आशिल्ल्याची म्हायती पुलिसांक मेळ्ळी. पुलिसांचो एक पंगड पंढरपुराक गेलो आनी भुरग्याक सुरक्षीत हाडून ताणें पालकांच्या सुवाधीन केलें. फोंड्या म्हालांत 4 दिसां पयलीं हो 14 वर्साचो चलो बेपत्ता आशिल्ल्याची म्हायती मेळिल्ली. 4 दिसां सावन हो बेपत्ता आशिल्लो चलो पंढरपुराक सांपडलो. विठुरायाचें दर्शन घेवपा खातीर पंढरपुराक गेल्ल्याचें ताणें सांगिल्लें आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण फोंड्या म्हालांत 4 दिसां पयलीं हो 14 वर्साचो चलो बेपत्ता आशिल्लो. उपरांत पुलिसांनी सोद मोहीम सुरू केली तेन्ना हो भुरगो पंढरपुराक आशिल्ल्याची तांकां म्हायती मेळ्ळी. विक्रेत्यां सयत गृहिणी खातीर धादोसकायेची गजाल म्हटल्यार दिसपट्ट्या गरजेक आशिल्लो नाल्लाचो मोल आतां उणो जालेलो आसा. चवथीच्या दिसांनी तर नाल्ल 100 रुपया मेरेन जाल्ल्या कारणांत गोंयकारांनी एक नाल्लाचो वापर करता आसतना 100 फावटी विचार करून नाल्ल घेवपाचो प्रश्न तांच्या मुखार उप्राशिल्लो आशिल्लो. मात आतां नाल्लाचें मोल मातशें देंविल्ल्यान गोंयकार धादोसकाय जाल्यात. सध्या ह्या नाल्लांचे दर जे आसा ते कमी जाल्ले पळोवपाक मेळटा. चवथीच्या दिसांनी फाटल्या वर्सा ह्या नाल्लांचें मोल 100 रुपया मेरेन पाविल्लें. मात्र आतां सध्या नाल्लांचें मोल देंविल्ल्यान गोंयकारांनी समाधान उक्तायिल्लें आसा. विक्रेत्यां सयत गृहिणी खातीर धादोसकायेची ही गजाल आसा. नाल्ल सध्या मातशें सवाय जाल्ले पळोवपाक मेळटा. न्यायालयीन बंदी आसून लेगीत गोंयांत धिरयांचो वावर चालूच आसा आनी हे परतून उक्ताडार येत आसा. हालींच एक घडणूक आमच्या मुखार बाणावले वाठारांत पळोवपाक मेळिल्ली. पुलिसांच्या नाका खाला धिरयांचे 2 दीस आयोजन जाल्लें. मात ह्या संदर्भात कोलवा पुलिसे कडेन कसलीच खबर नाशिल्ल्याचे दिसून येयलें. ताका लागून ही अजापाची गजाल जावन आसा. फाटीं लेगीत अशीच धिरयांची घडणूक घडिल्ली तेन्ना अधिकारी जेन्ना त्या धिरयांच्या आयोजना कडेन पावले तेन्ना ह्यो धिरयो बंद केल्ल्यो. मात्र आतां परतून एक फावट बाणावले वाठारांत 2 दीस हे धिरयांचें आयोजन केल्लें. मात्र हे पुलिसांक जेन्ना विचारलें तेन्ना कोलवा पुलिसांक कांयच ह्या धिरयांच्या आयोजना बद्दल कांयच म्हायती नाशिल्ल्याचें दिसून आयलें. ताका लागून ही अजापा सारकी गजाल सध्या गोंयांत घडिल्ली आसा. जायत्या ठिकाणी धिरयो जाता पूण हाचेर कोणाचेंच लक्ष नाशिल्ल्याचें स्पश्ट दिसता.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्यांनी भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हांकां शुभेच्छा दिली. मंगळारा वेंचणुकेंत नितीन नबीन जे आसा ते भारतीय जनता पार्टीचे नवे अध्यक्ष म्हणून तांची निवड जाल्ली आसा. तेन्ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन तांकां शुभेच्छा भेटयली. त्याच बरोबर ते आपले प्रमुख आसा आनी आपूण एक साधारण कार्यकर्तो आशिल्ल्याचे लेगीत तांच्यांनी ह्या वेळार संबोधीत केले. ताका लागून लोकांनी ह्या तांच्या भाशणाचेर जोरदार ताळयो दिल्यो. हरियाणा आनी उत्तराखंडांतल्या नव्यान नेमिल्ल्या जिल्लो काँग्रेस समितीच्या अध्यक्षा खातीर प्रशिक्षण शिबिरांत उलोवपा खातीर लोकसभेतलो विरोधी पक्ष फुडारी आनी काँग्रेसीचो फुडारी राहुल गांधी बेरेस्तारा ते थंय पावले. पक्षाच्या संघटनात्मक पुनर्रचनेच्या मोहिमेक लागून ह्या कुरुक्षेत्रांतल्या पंजाबी धर्मशाळेंत हे सध्या तांचे बसका जावपाची आशिल्ली. 10 दिसांचें परीक्षण शिबीर आनी 13 जानेवारी सावन ते सुरू जाल्लेले आसा आनी ते 22 जानेवारी मेरेन चालू उरतले. काँग्रेसीचो फुडारी राहुल गांधी हे कुरुक्षेत्रांत पावले आनी थंय ते काँग्रेसीच्या जिल्लो अध्यक्षांक मेळ्ळे. ह्या 10 दिसांच्या परीक्षण शिबिरांत राहुल गांधी उत्तराखंड आनी हरियाणाच्या जिल्लो अध्यक्षांक राजकी धडे दितले. पक्षाचे धोरण, फुडले रणनीती, संघटना घटमूट करपाचे मार्ग हांचेर ते चर्चा करतले. राहुल गांधीच्या कुरुक्षेत्र भेटी खातीर सुरक्षा कडक तैनात बंदोबस्त केल्ली आसा. पंजाब आनी हरियाणाची राजधानी चंदीगडात पुलीस आनी गुंड हांचे मदीं एनकावंटर चकमक जाली. कांय दिसां आदीं ह्या गुंडांनी चंदीगडांतल्या सेक्टर 32 हांगाच्या रसायनशास्त्रज्ञांच्या दुकानाचेर गोळीबार केलो आनी उपरांत ते थंयच्यान धांवून गेल्ले. सध्या 3 गुंडांचेर गोळीबार जाल्ल्याचें कळटा. भारतात जन्मल्ली नासाची अंतराळवीर सुनीता विलियम्स हाणें अंतरिक्षांतल्यान धर्तरेचेर पळोवपाचो आपलो अणभव सांगलो. अंतरिक्षांतल्यान पृथ्वी आपलें घर कशें तिका दिसता अशें तिणें सांगलें. आमी वयल्यान म्हटल्यार अंतरिक्षांतल्यान जेन्ना सकयल पळयता त्या वेळार आमच्यो सगळ्यो शिमो, आपल्या मदले सगळे भेद अर्थहीन थारता अशें तिणें उलोवप केलें. दर एक मनीस, जनावरां आनी पर्यावरण एक नाजूक जाग्यार एकठांय अस्तित्वांत आसा अशें चित्र अंतरिक्षांतल्यान दिश्टी पडटा अशें तिणें ह्या वेळार सांगलें. हाचो अणभव जेन्ना मनीस वयल्यान पृथ्वे वयल्यान पळयता तेन्ना मनीसपण हेंच खरें सत्य आशिल्ल्याचें कळटा. ताका लागून आमी पृथ्वे वयल्या लोकांनी एकठांय रावप आनी एकठांय रावन काम करप गरजेचें आसा अशें सुनीता विलियम्स हाणें सांगिल्लें. 77व्या प्रजासत्ताक दिसा खातीर परेडाची तालीम सध्या दिल्लीत जोरदार चालू आसा. हे जवान प्रदूषण आनी विखारी हवा जी आसा, दिल्लींतली प्रदूषण जाल्लेली हवा, त्याचो मारो करीत तांकां सामोरे तांकां टक्कर दीत ही तालीम तेंच्यांनी चालू दवरिल्ली आसा. राष्ट्रीय महोत्सव यशस्वी जावपा खातीर कडक परिस्थितीत ते सध्या प्रशिक्षण घेतात. राष्ट्राची ताक आनी संस्कृताय दाखयतात. युरोपीय कावन्सिलाचे अध्यक्ष अँटोनियो लुईस सॅटोस दा कोस्टा, ह्या युरोपीय आयोगाचे अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेन हे प्रजासत्ताक दिसाच्या सुवाळ्यात मुखेल सोयरे आसतले. सध्या दिल्ली हांगासर कर्तव्य पद हांगासर येवपी प्रजासत्ताक दिसाची तयारी नेटान चालू आसा. हे जवान आपल्या तालमीक लागलेले पळोवपाक मेळटा. दर वर्सा प्रजासत्ताक दिसा निमतान देशभरांतले लोक राजपथाचेर परेड पळोवपाक येतात.
ह्या निमतान राष्ट्रपती वतीन तिरंगो हुबयतना तोपांच्या गर्जनेन लोकां मदीं आनीकूय जोश भरता. पूण प्रजासत्ताक दिसाच्या परेडा वेळार तोपांची सलामी कित्याक दितात जाल्यार गर्जना करपी तोपांच्या गुळ्यांचे कितें जाता, कितले रावंड आनी कितलो वेळ आसता जाल्यार 26 जानेवारी 1950 ह्या दिसा देशाचे पयले राष्ट्रपती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाणें परेडाचें निरीक्षण केलें. उपरांत झेंडो हुबयलो. त्याच वेळार उदेंत स्टँडा फाटल्यान आशिल्ल्या तोफखान्यांनी 3 फेऱ्यांनी 21 तोफांचो गोळीबार केल्लो. ताका लागून यंदाचो प्रजासत्ताक दीस आसा त्या वेळार 21 तोफ्यांचो हो सलामी दितले. त्यावेळार लोक हांगासर जोशान तांचें मन भरून येतले. भारताचो तिरंगो हुबयता आसतना ही सलामी दितले अशें कळटा. अस्तंत बंगालांतल्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन भोंवतणी सध्या आशिल्लो वाद कांय थांबपाचें नांव घेना. मंगळारा 20 जानेवारीक बीरभूम जिल्ल्यांत जमियत उलामा ए हिंदाच्या समर्थकांनी व्हड प्रमाणांत निशेध केलो आनी थंयच्यान रॅली लेगीत तेंच्यांनी काडली. निदर्शकांनी प्रशासना आड घोशणा करून लोकांक असुविधा निर्माण केल्या असो आरोप लेगीत तेंच्यांनी ह्या वेळार केलो. सध्या पश्चिम बंगालांतल्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन हाचो जो वाद आसा तो सध्या कांय थांबपाचें अस्तंत बंगालांत नांव घेना. सध्या मंगळारा 20 जानेवारीक बीरभूम जिल्ल्यांतल्या जमियत उलामा ए हिंदाच्या समर्थकांनी हे व्हड आंदोलन आनी निशेध रॅली काडली. ह्या आंदोलकांनी प्रशासना आड घोशणा लेगीत केल्यो. जम्मू काश्मीरांतल्या बारामुल्ला जिल्ल्यांतल्या सुरक्षा दळा वेळार व्हड एक धपको जो आशिल्लो तो पयस केलो. श्रीनगर बारामुल्ला हांगासर राष्ट्रीय महामार्गाचेर टप्परपट्टन वाठारांत दुबावीत वस्तू दिसल्या उपरांत रोखडेच सतर्कतेचो इशारो जवानांनी दिलो. ही म्हायती सगळी मेळ्ळ्या उपरांत सुरक्षा एजन्सींनी सगळ्या वाठारांनी घेराव घातलो आनी भौशीक हालचाली थांबयल्यो. हाच्या उपरांत महामार्गा भोंवतणी पुराय सोद मोहीम तांच्यांनी राबयली, जाका लागून खंयचोय संभाव्य धोको वेळार निश्क्रीय करपाक ते शकले आनी अशी परिस्थिती सध्या ह्या वाठारांत उप्राशिल्ली. चवकशे वेळार बॉम्ब विलो लावपाच्या पंगडाक म्हणजे BDSक आफयले. उपरांत ह्या परिस्थितीची गंभीरताय मतींत दवरून दुबावीत वस्तू जी आशिल्ली ती सुरक्षीतपणान नश्ट करपाचें थारायलें. ह्या कारवायेंत 29 राष्ट्रीय रायफल्स आनी SSB 2nd बटालियन पट्टण हांचो पंगड लेगीत वांटेकार जाल्लो. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्यभराची भलायकी सेवा आनीक परवडपी आनी सुलभ करपा खातीर प्रगत वैजकी तंत्रगिन्यानाचो वापर करपा खातीर नवो रोड मॅपाची तांच्यांनी घोशणा केली. स्वित्झर्लंडांतल्या दावोस हांगासर जाल्ल्या खाशेल्या अधिवेशनांत उलयता आसतना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसान सांगलें की राज्य सरकार जागतीक वैजकी तंत्रज्ञान कंपनी वांगडा आधुनीक मशिनां आनी डिजिटल भलायकी उपकरणांचो सोद घेवपा खातीर वावुरतात. उपचारांचो खर्च उणो करप आनी सामान्य नागरिकांक दर्जेदार भलायकी सेवा मेळोवन दिवप हे गरजेचें आसा. हे सुधारप करप तशेंच महाराष्ट्राच्या भलायकी क्षेत्राक जागतीक उत्तम पद्दती आपल्या राज्यांत हाडून दिवप हो ह्या उपक्रमाचो हेत आशिल्ल्याचें तांच्यांनी सांगिल्लें आसा. जम्मू काश्मीरात तापमानात सध्या उणाव जाल्लो पळोवपाक मेळटा. तापमानात स्थिरपणांत घसरण जाल्ल्या कारणात सध्या वातावरण बरें आसा आनी हांगासर पर्यटन भोवसंख्येन सध्या येवपाक लागिल्लें आसा. ताका लागून पर्यटकांक सध्या हो वाठार जो आसा श्रीनगरांतलो तो आकर्शीत करता. सध्या जम्मू काश्मीरांतल्या श्रीनगर हांगासर दल तळ्या वयली ही कांय चित्रां आकर्शक थारपाक लागल्यात.